Jerusalem, Pan 8, A16, page 8. Paular un vatu zoluya, Eva doshongi un Jerusalem. Paular un vatu zoluya, Eva doshongi un Jerusalem. Jerusalem, Eva vosliči, taka sami tvoj milu Gospodče. Paular vatu zoluja, Eva doshongi un Jerusalem. Paular vatu zoluja, Eva doshongi un Jerusalem. मोगाच्या बाबा बुडीनो यायची मिसा बेटीची इंतेसांव सोंपलेल्या विन्सेंटीन डिसोजा हिका सासनाची सवस काय मेळूक मागुया. ती सोंपल्यार एक वरस भरता. तेच बरोबर मागुया आपलो जल्म दीस संभ्रमता शॉन पेस आनी कामिलो आब्रियोम. तेच परी ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. बोंडिये वाडो, आग्नेलो पिनेरो, मेल्बा पिनेरो, फ्लिंटन रॉड्रिगीस, सुरेका डिसोजा, लोरिटीन नाझारेत, मार्कुस फर्नांडीस, गाळीवॉड, लुईस कायतानो वेगस, अतानासियो मोन्सेरात, आयडा टेलिस आनी आल्बेटिना आल्मेडा. देवान तांचेर तांचे फामिलीचेर आपलो उपोट आशीर्वाद घालूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबडीनो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां आपणाक अदीक लागशिल्ल्यान अणभवूंक, ताची ओळख घेवन आनी ताचेच ओळखीन वाडूंक आमकां आपयता. तरी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जायते फावटी फावो तो वेळ आमी जेजूक दिवंक ना. ताचे ओळखीन आनी ताचे आसण्यान वाडूंक आमी चुकल्या. तर सुरवातेकूच आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी सगळीं सांगातान दोग धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच साकवार मारी सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतको, सोम्या काकुतको, Krista काकुतको, Krista काकुतको.
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी किरीतपणी जी भावा भयणां पिडेन कश्टवतात, जे भावा भयणांनी आपणा पासत माग म्हणून सांगलां, आयचे मीस भेटयतल्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समोर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. आग्यो प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. डायरस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा आग्यो प्रवादी उदेशी सौरेस्पराचें उतर पावले. शेलातेलाच्या पुताक जरोबाबेलाक जुदाच्या ओदिपोतीक आनी जहोजादाकाच्या पुताक जोशेक आनी पोरजे मोदें उरलोल्यांक तुवें उलोवंक जाय. तांकां सांग, आदीं आसलें ते मोहिमेंत हें मंदीर पडलेलो कोण तरी तुमचे मोदें उरला आनी आतां तुमकां कितें दिश्टी पडटा? तुमच्या दोळ्या मुखार ती कांयच न्हय कितें? पूण जरोबाबेला आतां काळजी घे, उलयता तो सोरेस्पोर. जोजादाकाच्या पुता जोशुआ महायाजनीक आतां काळजी घे. गांवांतले सगळे लोकांनी काळजी घेयात, उलयता तो सोरेस्पोर. वावराक लागात तुमच्या बरोबर हांव आसां, कूद दलबारांचो सोरेस्पोर उलयता, आनी म्हजो आत्मो तुमचे सवें आसा. भिवू नाकात, दलबारांचो सोरेस्पोर अशें सांगता. आनी थोड्या वेळान हांव अंतराल, प्रितूम, दर्या आनी सुकलोली जमीन हालोवंक वेता. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलो आनी सगळीं राष्ट्रांची गिरेस्तकाय व्हांवून वेतली आनी हें मंदीर हांव मोहिमेन भरतलो, अशें म्हणटा दलबारांचो सोरेस्पोर. रुपें तें म्हजें, भांगार सगळें म्हजें, उलयता तो सोरेस्पोर. ह्या मंदिराची नवी मोहिमा आदल्या परस अदीक व्हड जातली, दलबारांचो सोरेस्पोर अशें सांगता. आनी ह्या जाग्यार हांव शांती दितलो, उलयता तो दलबारांचो सोरेस्पोर. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाचेर विस्वास दवर, तूं म्हजो तारोक, म्हजो देव. परतून म्हणुया, देवाचेर विस्वास दवर, तूं म्हजो तारोक, म्हजो देव. ओ भोगती राष्ट्रां विरुद्ध नीत कोरना म्हाका राख देवा. लटक्या नोश्ट्या मनशांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारोक, म्हजो देव. तूंच देवा म्हजो आसरो, कित्याक तर म्हाका सोडलाय. दुस्मानान पिलून म्हाका कित्याक कोतीन भोवूंक दिताय.
जबाब देवाचेर विस्वास दवर तो म्हजो तारूक म्हजो देव तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण दाखय तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय जबाब देवाचेर विस्वास दवर तो म्हजो तारूक म्हजो देव देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चडून वेतां जबाब देवाचेर विस्वास दवर तो म्हजो तारूक म्हजो देव किन्नऱ्यो वाजोवन येयात सोट गितां गावून येयात तुजी वाखाणी करूंक लावे म्हजे तोर देवा जबाब देवाचेर विस्वास दवरून तो म्हजो तारूक म्हजो देव उद्गार Zoe, 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 Solves fora. Zoe, 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 Solves fora. Zoe, Solves fora. Zoe, Solves fora. Zoe, Solves fora. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना पूण एरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणी पासो दिवंक आयला Zoe, 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 Solves fora. Zoe, 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 Solves fora. Zoe, Solves fora. Zoe, Solves fora. Zoe, Solves fora. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमची सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान Moima tuka somia. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो तेन्ना ताणें तांकां विचारलें लोक म्हाका कोण सोदुरता आनी तांणी अशीच जाप दिली कांय जाणां स्नान दातार जुवांव दुसरी एलिशा आनी हेर तूं नव्यान जिवोन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात ताणें विचारलें पूण तुमी म्हाका कोण सोदुरतात शिमांव पेद्रून उलोवन म्हणलें देवाचो अभिशेक पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली ताणें म्हणलें मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय जाणट्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावंक जाय जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जायतें आमच्या जिविताक आमच्यांनी घेवंक जाता पूण आयच्या दिसाक फकत 3 वस्तूंचेर आमी आमचो नियाळ करून देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक संदेश घेवया पयले सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा ते भाशेन जेजू एकलोच मागणें करतालो आनी ताचे शिसूय थंयसर आसलोले आनी जेजूच्या जिवितान पळयल्यार तो सदांच मागणें करतालो पूण जेन्ना केरीत डिसिजन घेवंक जाय तेन्ना अदीक खोरायेन म्हणुया जेजू आपल्या आपोस्तलांक विचून काडचे आदीं मागणें करता आमकां मेळटा जेजू ताबोर दोंगरार
ताचे रुपांतर जावचे आदी मागणे करता आमकां मेळटा. तेच परी जेजू जेस्तेमनीच्या मोळ्यान आपल्या जिविताचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण भोगचे आदी मागणे केल्ले आमकां दिसती पडटा. आनी आयच्या शिव वर्तमानान असलीच खबर आमकां मेळटा. पूण जेजू एकलो मागणे करून आपल्या बापा सोबे तो एकवटा. गोडे ताचे शीस आसतले, ते गोडे उलयताले, ते गोडे फोकाणां कोत्ताले. बट जीजस वॉज नॉट डिस्ट्रॅक्टेड बाय देयर टॉक्स. जेजू डिस्टर्ब जालो ना, कित्याक ताचें मौन आपल्या बापाचेर आसलें आनी खोरायेन व्हडा मोगान आपल्या बापा लागीं तो उलयतालो. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, तो जेजू आमकां मागण्यांतल्यान आपणाक आनी आमच्या सुर्गीच्या बापाक एकवटूंक आपयता. गोडे जायते पावटी मागणी कोत्ता आसतना, दुसरी उलयता तेन्ना, फोकाणां कोत्ता तेन्ना आमकां डिस्टर्ब जाता. आमी डिस्टर्ब जाता कित्याक? गोडे आमचें मन बापाचेर जेजूचेर आसना, पूण आमचें मन गोडे दुसरी जी सोर भोंवतणी आसान तांचेर आसता देखून गोडे आमी डिस्टर्ब जाता. तर मागण्यांतल्यान जेजू भाशेन आमी बापाक एकवटुया. दुसरे सुवातेर मागणी करून जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसां लागीं विचारता, लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी ते म्हणटात, कोण म्हणटात तूं जुआं बाप्तिस्त, कोण म्हणटात तूं एक प्रवादी, कोण म्हणटात तूं एक आदल्यांतलो प्रवादी जिवोन जाला. आनी हीच खबर आनी असल्या जबाबांची खबर आमकां कालच्या शिव वर्तमानान ल्यूक चॅप्टर 9 वर्सेस 7 till 9 हांगासर मेळटा. आनी कालची खबर कितें? हेरोद राजा आबूज जाल्लो आसा, भियेल्लो आसा. कित्याक लागून? कित्याक जेजूची खबर सांगलोली. वो जेजू कोण तो जाणा जावंक जाय आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. आनी जाणी ताका जेजूची खबर सांगलोली, हेच जबाब दिले. तो गोडे जुआं बाप्तिस्त, तो गोडे आदल्यांतलो एक प्रवादी, अशे हेच जबाब सांगलोले. पूण जेजू आपल्या आपोस्लांक खासगी प्रश्न करता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी हो प्रश्न मोगाच्या बाबा भयणीनो इज टायमलेस. इट इज अ कंटिन्युअस क्वेश्चन. गोडये शिमा पेद्रू जबाब दिता, तूं देवाचो अभिषेक म्हणून. पूण जरी तर आमी देव वो जेजू म्हाका हो म्हणून हेच दवरलें जाल्यार हांव उपरांत जेजूच्या जिविताचेर आनी नियाळ करूंक पावचोच ना. पूण जरी तर हो विचार हांव म्हाका दर दिसाक विचारता, जेजू म्हाका कोण? जाल्यार हांव दर दिसाक जेजूचे ओळखीन वाडूंक पावतलो, जेजूच्या आसण्यान हांव रावंक पावतलो, जेजू विशीं हांव जाणा जावंक पावतलो. सो दॅट्स वाय हो क्वेश्चन आमी न्हयच फकत एक सादो क्वेश्चन, बट इट इज टायमलेस आनी कंटिन्युअस क्वेश्चन कसो धरुया. आनी दर दिसा जेजू म्हाका कोण ताचेर आमी नियाळ करुया. आनी तिसरे सुवातेर त्या उपरांत जेजू आपल्या कोश्टां मरणाची आनी पुनर्जिवनपणाची खबर सांगता. कित्याक? आपल्या कोश्टां वरवीं जेजू आमच्या कोश्टांनी वांटो घेता. आपल्या मरणा वरवीं आमच्या मरणान तो भागिली जाता. आनी आपल्या पुनर्जिवनपणान आमकां सगल्यांक तो वांटो दिता. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण ह्या आमच्या जिविताचें सोत तें आमी मानून घेवया. आनी आमच्या जिवितान कश्टवतना आमचे कोच जेजूक भेटोवया. दर एक मरण आमकां जेजू कडेन एकवटायता हें सोत मानून घेवया. आनी त्या उपरांत जेजूच्या पुनर्जिवनपणान तो जेजू आमकां वांटो दिता, हेंवूय भावार्थाचें सोत आमी भावार्थान मानून घेवया. आनी आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान जेजूक एकवटुया. जेजू म्हाका कोण ह्या प्रश्नाक दिसपट्टी आमी जबाब सोदुया. आनी आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून आमी सारूंक हे मिसा बेटीन आमकां सगल्यांक कृपा मागुया.
भेटून एक आम्ही गायन गाऊया सी दा भावा भयणी बापाक भेटूंक पान 32 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटूंक भांगर नाका रुबे नाका आपल्या सांगाचो बेगोपू जेजू तुझे गाडीच म्हाका आयच्या दिसा आमगे जिणेंत देवाक खोशी करीत लेगू मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे गाडीच म्हाका जेजू म्हाका मोशे बाबा बुडीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोबे आसूं आमची काळसां उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolarazo sordi sordo, sorgai sopsan rolia, lucia voi mama, o sorgi duca. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखत. आपलीच कोशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही मोची कूड तुमची पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगत, पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good porgutuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्ची मोडपणा उरली, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी लिओ आमचे बागयून बापा, फिलीप नरी आमचे गवळी बापा, सिम्यांव आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोरणीची विन्सेंटिना डिसोजा हिची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एक वर्स फाटीं तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्रना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवच धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकटोल्यांची जी भावा भयणां आयज आपलो जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस समरमतात, पिडीन कश्टवतात, जाणीं आपणा पासत माग म्हणून सांगलां, तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागेन जुजेतीचो पोती, बागेन तोर्म दोतां आनी सोरकाळ तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचे बाबा भयणीनो, दोर दिसाक आमकां संदी मेळटा देवाची ओळखीन वाडूंक. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता, जेजूची ओळखीन आमी वाडटा. दोर दिसाक आमकां संदी मेळटा जेजूची आसणे आमी बगूंक. गोडी मिसाचे भेटींतल्यान गोडी आमचो खासगी वेळ आमी जेजूक दिता तेन्ना. आनी दोर दिसाक जेजू आमकां एक संदी दिता जिवितान बरें तें करून सुर्गीचें राज आमी सोडूंक. तर हें सुर्गीचें राज आमकां सोगल्यांक आनी मेलोले आमचे बाबा भयणीक केरीतपणी विन्सेंटिना डिसोजा ह्या आमची भयणीक फावो जावंक जेजू शिकयल्ले मागणे आमी भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मुगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवळ चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. जेसू म्हणटा, हांव वाट सोत आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचूना बोगोर म्हजी वरवीं. ह्या जेजूच्या आसण्यान रावन ह्या जेजूची ओळख घेवन ताचेरूच विस्वास दवरून सर्गीच्या राजाची पावलां मारूंक आमी फुडें सरतात आनी ताच्या जेवणान वांटो घेतात. ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पुदुशे एकाच तरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D16 जेजू मोजा पान 55. D16 पेज 55. जेजू मोजा निर्गोळ मोजोत उंचार जाल्या ताची Sky,
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयीन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगीचो आनी दाखोवचो कर. तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भयणीनो, आयज सावन आमी आमच्या सांत मिगेल हाची नोवेना सुरू करता. आनी सांजेर आमचो 5:30 वाजता 6 वाजता मिसाचें बलिदान. म्हज्या भयणीनो, ही ओत्मीक तयारी परबेक आमची. आनी ओत्मीक तयारी आमकां सगळ्यांक फायद्याची जातली जाल्यार कितें भशेन हांव म्हणटलो, सांजेच्या वेळार नोवेनाच्या मिसांत आमी वांटो घेवया. कित्याक भायले यादनीक येतले, देवाची उतराची मोडणी करतले आनी आमकांच आदार दितले. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक, देवाच्या उतराचें नियाळ करूंक, जेजू ओळखून घेवंक, जेजू लागीं येवंक. तर सकाळीं देखून आमी मिसाक वांटो घेता. हांव म्हणटलो सांजेच्या वेळार आमी मिसाच्या बलिदानांत नोवेनांत वांटो घेवया. दीस इज आवर सॅक्रिफायसीस. सदांच वर्साक एक पावटी आमची पातुरणाची परब आनीक हे जर असले जर आमी सॅक्रिफायस केले जाल्यार म्हजे भयण मानो देवाच्या आसण्यान, देवाच्या मोगान आनी देवाच्या देण्यांनी आमी दर दिसाक वाडूंक पावता. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल माल बोडव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवे सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक ते ओतम्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपतात. आमेन.